30 ब्रेस्तार डिसेंबराची 11 तारीख 2025. पहिले वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 41 वळ 13 ते 20 पर्यंत. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगतां, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हलके किडे, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो, म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायेलाचो पवित्र देवच तुजो सरवणदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोरते दांत आसलेलो दांत्रो. तूं मळतलोय आनी पर्वतांचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं पोला भाशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शिमटायतलें. तेन्ना तूं सर्वेस्परा थंय संतोसतलोय. इस्रायेलाच्या पवित्र देवा थंय आनंद भरीत जातलोय. दुबळीं आनी दळदिरीं मनशां उदक सोदतात, पूण एक थेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायेलाचो देव तांकां सोडचो ना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाश्यो करतलो आनी फालक्यांनी झरी फुटाश्यो करतलो. हांव अरणे एक तळें करतलो आनी सुके भंयत उदकाच्यो झरी फुटयतलो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, मेंदी आनी जैतुनाचे रूख. करडे भुंयत हांव सरसोवें, जुनिपर आनी पिन्याचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हूण सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतून पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145 1 आनी 9, 10 आनी 11, 12 ते 13. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रीत मोगान भरलोलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गातां. सदां काल तुज्या नांवाची वडवीक गातां. सुमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रचनेंतय कणवळायेन भरलोलो. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. सर्वेस्परा, तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातलें. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुज्या राजवडकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नांवाडतले. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. अशें सुमेस्त मनशांक तुजी वडती कर्तुवां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज्य केदिनसुनी आळवोवचें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक वाळटली. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. गळया तुमी आकासानो, वयर तावन नितीवंतपणाच्यो शिणो आनी मळबावयलीं मोडां पावसा बरी त्यो ओतूं. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सामांत देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 ओळ 11 ते 15 पर्यंत. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशीं उलयत आसता अशें म्हणालो. सतत हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जातार जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत कनिश्ट आसलो सयत ताचे प्रास व्हरतो. स्नान जातार जुवांव आयलेल्या काळातावन आज पर्यंत सर्गींच्या राज्याचेर जुलूम चलता
आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांच्या काळा पर्यंत घडून आसलेले ते सर्व प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें. आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार तो सुतो येवचो आसलेलो एलिया तुमकां कान आसा जाल्यार आयकात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमच्या समाजांत कितलें वायट घडटा तें आमी जाणा. जुलूम, भ्रश्टाचार, हिंसा, बलात्कार अशे नाना तरांचे वायट घडटात. ते केवळ भायल्या समाजांत सीमीत करिनासता, तातूंत म्हजोय पात्र आसा गी म्हणून हांवें म्हजें जिवीत व्हरावन पळयचें. जें कितें समाजांत घडटा तें आमकां उठून दिसता आनी ताचो प्रभाव आमी भोगतांव जावंक पुरो. पूण जें कितें वायट हांव करतां तें हेरांक दिसना तरी ताचो प्रभाव हेर भोगतात. समाजांत जावंच्या वायटा वा जुलुमा विरोध कोणी तरी आपलो ताळो उबान खंडन करीत जाल्यार ताका पाठिंबो दिवच्या बदलाक ताचे सशीण उलोवचें आमचे मदें आसात. आमची सूख कोणीय दाखोवन दिल्यार ती आमकां रुसना आनी सोंसना. पूण हेरांच्यो खोडी काडूंक आमकां पसंत. स्थानीक जुवांव जावन आसलो एक प्रवादी, एक ताळो. आपल्या उतरांनी मात्र न्ही, आपले जिणे मुखांत वायट करतल्यांक आरसो जावन पातकी जिणी बदलूंक जागृत केल्लो. क्रिस्त येणाच्या काळार स्थानीक जुवांवचें उतर आमच्या कानाक आवाज न्ही, बगार जिणी परिवर्तनाचो ताळो जावं.